रिमेंबर डे आयज हांगासर मनयता आनी ताका उपस्थित आसलेलो आमचो निलकांत भारतकर सर एज आमचो फिशरी मिनिस्टर, तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन मनोज रामलकर, तशेंच आमच्या म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आनी तशेंच मिडिया इलेक्ट्रॉनीक, तशेंच सगळे म्हाजे भाव आनी भयणां, आयज जो आमी दीस मनयता जो खऱ्यांनीच ज्या तेंच्या फॅमिलीक दूख जाल्लें, ज्या आमच्या देशाक लागून तेंच्यांनी आपल्या जिवाचो आयज देशाक लागून प्राण दिल्लो आसा, तेंच्या आयज आमी उगडासाक लागून फाल्यां आमचो 15 ऑगस्ट तेच्या पयलीं आयज आमी तेंचो उगडास करता, जे आयज तेंचे फॅमिली कितल्योश्योच आयज आमच्या महाराष्ट्रा अख्ख्या देशान कितल्योश्योच फॅमिली तेंच्यांनी तांकां मिस केल्ले आसा आनी आमी तांकां सगळ्यांक सल्यूट करता जे आयज तेंच्यांनी आयज आमच्या देशान आयज आमच्या देशाक पीस आसा, जे आयज तेंच्यांनी आमी आयज इंडिपेंडंट जाल्ले आसा तांकां लागून आयज आमी इतले तेंच्या बऱ्यान बरो आयज आमकां आमचो प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळो आसा आनी तो आयज आमच्या देशाचे पळोवंक गेल्यार आमी जे देश आमचो कितलोसोच फाटीं आसलो तो आयज आमी आमची बी सरकार येवन आमी खूब फुडें पावल्ले आसा आनी तोय बी आमचो बऱ्यान बरो आमचो नरेंद्र मोदी सर आयज आमकां प्रेजिडेंट आमच्या प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळो आसा आनी ते खूब बरें दिसता कित्याक जे आयज आमच्या गोंया सारके हे आमी खूब फुडें पावल्ले आसा आनी ते आमच्या डायनेमीक CM प्रमोद सावंत सर हेज्या सकला काम करपाक खूब उमेद दिसता आनी जे आयज हांगासर हो सगळ्या म्हाका दिसता आयज 3 कडेन हो प्रोग्राम घडयल्लो आसा, आमच्या पणजे तशेंच आमच्या पेडण्यान आनी म्हाका दिसता हो काणकोणा, अशेंच आमी सगळ्यांनी तेंचो उगडास मनान दवरचो आनी आमी सगळ्यांनी एकजुटीन रावन काम करचें देशाक लागून, इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता. थँक्यू. ऑगस्ट 1947 हो फाळणी भयंकर पार्टिशन हॉलाचे जे प्रदर्शन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान केलें तेज्या ह्या ल्हानशा फंक्शनाक आमचे बरोबर आहात पेडणेचे आमदार आनी म्हाजे मित्र प्रवीण आंबेकर, पेडणे म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन मनोज, सगळे तेजे कावन्सिलर, म्हाजो मित्र रमान सावळ आनी पत्रकार आनी प्रेमळ भावनान भयणीनो, 14 ऑगस्ट 1947 पार्टिशन हॉरर जेन्ना सबंद देश अखंड भारत आमचो जेन्ना 15 ऑगस्टाचे स्वातंत्र्याची वाट पळयताले आनी तेज्या आदले दिसा जो पार्टिशन हॉरर मुवमेंट जालो आनी हो मुवमेंट जाल्या उपरांत ह्या उपखंडाचे जे फाळणी जाली आनी हे फाळणी पाकिस्तान आनी भारत हे 2 देश तयार जाले. हे जाल्या उपरांत जे धर्मांतरा खातीर जे लाखांनी लोक आपली घरादारां सोडून, आपली प्रॉपर्टी आसूं, आपले सैरेदारा आसूं, वाडो गांव सोडून जेन्ना सीमा पार करूंक लागले, दुसऱ्या देशान वचपाक लागले, तेन्ना आमच्या भितर कितकेशेच आमच्या देशाचे नागरीक लाखांनी म्हणा मिलियनी म्हणा तांकां मरण सोंसचें लागलें, फॅमिली कबर जाल्याची. हें सगळें करता आसतना देश अखंड रावचे म्हणून आमच्या भारत देशान रावल्ल्या लोकांनी देश अखंड दवरपाची एक ध्यास दवरली आनी हेज्या खातीर 15 ऑगस्ट आमकां इंडिपेंडन्स डे भारत देशाचो पळोवंक गावलो. हें करता आसतना आमी खूब पळयले भारत देशान आमच्या जात पात ना घालता अखंड दवरपाक प्रयत्न केलो, जेंच्यांनी सोंसलें हें सोंसता आसतना भारत देश उबो केलोच, पूण जें हो हॉरर जो भयंकर जो काळ त्या टायमार आसलो
ते पळयलो जायत जाल्यार तेज्या पासून आमकां खुबशें शिकूंक गावलें. जें शिकूंक गावलें की युनिटी आमी कशें दवरप, एकवटीन देशांत कशें रावप, देशा खातीर पयलें प्राधान्य दिवप, किंवा दुसरो भायले लोक आसल्यार तिथे ते पळोवप ह्या माध्यमान वापरप, हें सगळें ह्या हॉरराच्या माध्यमान आमकां पळोवंक गावलें. आनी म्हणून तर आमचो देश बऱ्यापैकी अखंड देश जो आसा हो भावनेन चलणारो, दुसऱ्याक मान दिवन आपलो असो करणारो, शांततापुर्वक चलणारो हो देश आमचो आसा, हो आयज आमी पळयता. आनी हे सगळो इतिहास आतांच्या पिळगेक पळोवंक गावचो आनी त्या माध्यमान फुडें देश कसो आसचो हे खातीर आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हो जेन्ना ते पंतप्रधान जालेच तेन्ना पार्टिशन हॉरर हे स्कुलांनी गांवांनी गांवां पर्यंत सरकारान माध्यमान कळून दिवपाक, हे लोकांक दाखोवपाक, जेणे करून एंटी सोशल जावं बऱ्यापैकी लोक भुरगे नागरीक तयार जावप, देश बऱ्यापैकी सांबाळप, ही प्रेरणा येवपाक जाय प्रत्येक नागरिकाक. आनी ह्या खातीरूच हे आयज हांगा पणजे बस स्टँडार आयज पेडण्या बस स्टँडार, तशेंच म्हाका दिसता काणकोण बस स्टँडार 3 प्रोग्राम घडोवन हाडटा. हो प्रोग्राम फक्त असोच की ही जी फुडली पिळगी आहा ती बऱ्यापैकी सक्षम तयार जावप, माणुसके दृश्टीन माणुसकीच्या हितून फुडें वचप, देश बऱ्यापैकी प्रबळ करप आनी ही जास्तीत जास्त हेजी प्रेरणा घेवप. आनी ह्या खातीर हांव सगळ्या कडेन हांगा सगळ्या कडेन मागता की हेजो जास्तीत जास्त प्रचार करप, हेज्या बद्दल आमच्या तरुण भुरग्यांक आतांच्या पिळगेक हेजें म्हत्व दाखोवन दिवप, जेणे करून देशा खातीर हे मोठ्या प्रमाणाचो ह्या फायदो आहा ते सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.